म्हणजे लोकांनी जाणून जावपा जाय विकास पुरुष म्हणजे कितें तो, विकास पुरुष कोण हें लोकांनी जाणून घेवन फुडले जे मतदार आपले कितें कार्य करताले काम करताले ते विचार करून लोकांनी केल्लेच आसा आनी ते पुरेपूर स्थानीक आमदाराक खबरय आसा. म्हणून तो वैफल्याग्रस्त जावन मेळटा तें हांगसर सुडाचें राजकारण करपाक लागला. दुसरें महिला खातीर जे तेणी कितें कार्य करपा आशिल्लें, महिला खातीर कार्य केलें म्हणजे त्या लोकांक 1200 आतां तेणी तें आतां परत काल कितें तरी पत्रकां वाटल्यान दिसा 10 रुपया 300 रुपया वाडोवन म्हयन्याक 300 म्हणजे दिसा 10 रुपया बायलांक फोटोवन ते 1500 करपा तेंचे प्रयत्न जाल्या बीजेपी सरकाराचे. अशी तेंची ती फसवणूक चल्ल्या. युथाचेर तर ताणें कांयच काम केलें ना. स्पोर्ट्सा लेवल हांगसर उलयले आसा तेजें म्हाका परत भाश्य करपाचें ना की स्पोर्ट्सा तेणें कांयच काम केलें ना. जे शिरोडकरा वेळार जो हांगसर ग्रावंड जाल्लो त्या ग्रावंडार तर ते नदर सुद्दां मारना परत 10 वर्सांक. म्हणजे असो तेजो डेवलपमेंट हो चल्ला. दुसरें तेणें सुडाचें राजकारण केल्लें आसा. हांगसर उलयले आसा वक्ते की ट्रान्सफर हो ट्रान्सफर मिनिस्टर आनी हो तेंगे सरकारान हो ट्रान्सफर मिनिस्टर म्हादेव नायक अशें ताका नांव दवरपाक शकता. कित्याक प्रत्येका ट्रान्सफर जे सुभाष शिरोडकारान नोकरी लायिल्ले 600-700 गव्हर्मेंट सर्वंट केल्ले सुभाष शिरोडकारान आनी स्वता आपले कॉलेजीक 400 भुरगे काम करतात. तरी हो विकास पुरुश आपूण विकास पुरुश नांव मिरयता. म्हणजे लोकांनी आतां जागृत जावपा जाय विकास पुरुश कोण आनी परत बाबा खंयची सरकार जाय हेजेर लक्ष दिवन मतदारांनी सगळे आपली फुडली वाटचाल करची अशी म्हाजी विनंती आसा. काँग्रेसीच्या राजवटींत फाटल्या 10 वर्सां पयलीं ज्यो योजना तयार जाल्ल्यो त्यो चालीक लायल्यात आनी पूर्णवतात हाडल्या म्हणून आपूण दाखयल्या असो आरोप उमेश नायकान केला. ताजो सल्लो आसा की सुडाचें राजकारण करूं नाका, विकास पुरुश म्हणटा जाल्यार कितें उदरगतीचें काम केलां, कितें विकासाचें काम केलां तें दाखोवन दिवचें. नमस्कार, हांव हेमंत सामंत आनी पयलीं प्रथम हांव खरें धन्यवाद दिता प्रुडंट मिडियाक, कारण मतदार राजा हें शिर्षक घेवन तुमी आमचे फुड्यान आयले. खरें योग्य शिर्षक हें, कारण मतदार हो मत मारल्या नंतर तो राजा उरना. तो राजा कोण जाता, कोण निवडून येता तोच राजा जाता. आमकां मागीर ताचे परिणाम भोगचे पडटात. खूब फावटी पळयलां हांवें, पूण हें शिर्षक तुमी दिल्ल्या बद्दल खरें हांव आनी आमकां सगळ्यांक तुमी आपयल्या बद्दल, शिरोडा मतदारसंघाचे सगळे जे आसात ते वरिश्ठ आसात तांकां आपयल्या बद्दल तुमकां धन्यवाद. म्हाजें सांगपाचें म्हणजे हांव सामाजीक चळवळीन मोठ्या प्रमाणान भाग घेवपी. 25 वर्सां हांव शिरोडा आमचे बेतोडा ग्रामसभेन हांवें आवाज उठयला. 25 वर्सां. ताचे नंतर खुबश्यो चळवळी केल्यो हांवें स्वता सामक्यो. ताचे परिणाम मेळोन आयले आमकां, मेळ्ळे. आमचे निरंकाल, कोणशें, कोडार, बेतोडा ह्या पंचायतीन हांवें मोठ्यो चळवळी केल्यो. हें करतना हांवें आमचो गांव कसो सुदारतलो आमचो गांव, आमची पंचायत कशी सुदरतली हाचेर हांवें भर दिलो. तेन्ना हांवें फाटीं फुडें कोणाची तमा बाळगुना म्हणटा केन्नाच. हें करतना म्हाका प्रेशरायज केलो गेलो. म्हाजे धंद्याच्या आड म्हाका खूब त्रास केले गेले. करंटली म्हणजे आतां जे आमदार आसा तेणी, मिनिस्टर आसा तेणी, कित्याक हांव मोठी एज्युटेशन करतालो. हें करतना आतां म्हैसाळ धरणा बद्दल उलयले आमचे वांगडी, की जें म्हैसाळ धरण गेल्ले फाटले 15-20 वर्सां पयलीं बांदलेलें धरण, ताजे नंतर ताजें कांयच हें जावना, फुडें वास्कूच जावना. तशेंच आमकां निरंकाल, कोणशें, बेतोडा आमची पंचायत आसा न्ही, ती उदकाचो मोठो प्रॉब्लेम. हांव रोहिदास बाबान सांगलो त्या प्रमाणे हांव तुमकां दुजोरो दितां. मोठो प्रॉब्लेम. हो प्रॉब्लेम जवळ जवळ 10-12 वर्सां पयलीं आमकां आमचे माजी आमदार आशिल्ले त्यांनी ताजेर सोल्युशन काडलें. ओपाचें उदक आमकां निरंकाला पावयलें तेणी बरे भशेन आनी मोठ्या प्रमाणान व्हडल्यो टाकयो बांदल्यो. टोटल शिरोडा मतदारसंघान 12 काय 14 टाकयो बांदल्यो तेणी. आनी तें उदक आमकां आजून पर्यंत निरंकालाक दारान पावना. ओपाचें उदक आमकां निरंकालाक पावलें पूण दारान पावना. उदकाच्या बाबतींत ताणें आपलें काम झिरो केलें सामकें. मागीर उदका बद्दल ताका आत्मीयता ना. म्हणजे उदका बाबतींत लोक कशे तळमळटात हें आजून पर्यंत ताका गांभीर्य येवना त्या उदका बद्दल. ताचे नंतर पळोवपाचें आसल्यार आतां तुमकां सांगता, हो BJPचो हो जाहीरनामो तुमकां वाचपाक मेळटलो. येतना घेवन आयलां. सामको जवळ जवळ 25 पॉयंट कवरअप केल्ले आसा तेणी, की शेती कडेन आपण गांभीर्यान लक्ष दितलो म्हणून. शेती कडेन आज पर्यंत हेणें ह्या आमदारान किंवा आज मिनिस्टर म्हणटात ताका, मिनिस्टरान आज पर्यंत तेणें शेती बद्दल एक नवे पयशाचें काम करूं ना. कित्याक हांव एक प्रोमिनंट एग्रीकल्चरिस्ट आनी म्हाजो पोल्ट्री बिजनेस आसा. पण हांव तुमकां हेणें सांगता की ताणें कांयच काम करूं ना. ताजे नंतर ताणी ट्रान्सपोर्टेशन आमच्या गांवांत निरंकालाक ट्रान्सपोर्टेशन आसा तीच परिस्थिती आसा आजून पर्यंत.
जी फाटल्या 10-15 वर्सां पयलीं आशिल्ली न्ही तीच परिस्थिती आसा. आमी स्वता RTOक मेळ्ळे किंवा बाकीचे वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे, बाबा हें जे वाहतूक दरम्यान तुमी कितें तरी करपाक जाय म्हणून, पण ताणें सदां सुडाच्या भावनेन हेमंत सामंता कडेन पळयलो आनी तेजे परिणाम ताका खुबशे भोगचे पडले. ताजे नंतर लायटीची बिलां 6 म्हयन्यांनी एकदां लायटीची बिलां येतालीं आमकां निरंकालाक. जेन्ना आमी मोठें एजिटेशन केलें, हांव आशिल्लो, मधू खांडेपारकार आशिल्ले, तेन्ना आमकां आतां एक म्हयन्या आतां लायटीची बिलां येवपाक लागलीं. हें कित्याक करचें पडटा आमकां? आमचे गांव सुदारपाक जाय. आमचें गांव सुदारप हें अत्यंत म्हत्वाचें. आनी शिरोडा मतदारसंघ हो असो आसा की जास्तीच त्या मतदारसंघाक खेडी आसात. तुमकां खबर आसतलें सायबानू की सिटींचो जो विकास जाता तो ऑटोमॅटिकली जाता. ऑटोमॅटीक तो करचो पडना सिटींचो. उदक, लायट, रस्ते किंवा बाकीचे गटार हे ऑटोमॅटीक जातात. पण आमकां हांगा टावो फोडून मागचें पडटा आमकां हें जाय तें जाय म्हणून. कारण इतली स्क्वेअर किलोमिटर एरिया आमची विकास करतलो जाल्यार ताका दूरदर्शन जाय पडटा, म्हणजे फुडलें लॉंग विजन जाय पडटा, दूरदृश्टी जाय पडटा, लॉंग विजन जाय पडटा. हें खंय तरी शॉर्ट आसा, कमी आसा ह्या आमदारा कडेन. आनी हांव म्हणटा त्या खातीर आनी अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे आतां म्हटलें आमचे सरकारान की नवीन चेहऱ्यांक संदी दिवपाक जाय. नवीन चेहऱ्यांक तशी संदी दितलो जाल्यार ताणें आपलो अनुभव त्या पणाक लावपाक जाय. त्या फिल्डान येवन एक जनते खातीर ताणें काम करपाक जाय. हांव पयशेकार न्ही, हांव सादे शेतकरी कुटुंबांतलो भुरगो हांव, पण म्हाजी तळमळ आसा ती हांव चारय कॉर्नरांतल्यान तळमळ भायर काडटा हांव सामकी. लोकांक दिसता बाबा सामंत कितें तरी करता म्हणून. हें तुमकां खंय गेल्यार आयकूं येतलें. म्हाजे ताकतीर करता हांव हें सगळें. म्हाजे कडेन पयशे नाच म्हण, पण पॉलिटिकली म्हाजे कडेन आतां उंडोवंक 10 वर्सां जालीं. तुमकां पळयत जाल्यार राजकीय म्हाका तरी सपोर्ट सामको झिरो. तरी की हांव मोठी एज्युटेशन केल्यात. आनी जर नवीन तरणाटे येतले जाल्यार आतां पयलीं ग्रावंड तयार करचो पडटा. ग्रावंड म्हणजे तुमकां कळ्ळें न्ही, बेस तयार करची पडटा. आनी मागीर तुमी खंयच्या पार्टी कडेन तुमी क्लेम करपाक शकतात आपल्याक ही तिकेट जाय म्हणून. तुमी बेश्टी खंयची पार्टी तुमकां तिकेट दिना. कित्याक पार्टी सुद्दां आपले मोजमापन करता आनी मागीर खंय तरी तिकेट दिता. पण हें त्याच खातीर हांव जे तरणाटे आसात तांकां सांगपाक पळयता की तुमी फक्त एका गोश्टीचेर रावनाकात. 4 गोश्टी लोकां फुडें घेवन चलात तुमी. 4 गोश्टी आनी लोकां कडेन इम्पॅक्ट पडपाक जाय. बाबा हो आवाज उठयता म्हणून. आज म्हाजी प्रतिमा कितें आसा, हांव मोठ्या गोश्टीचेर आवाज उठयतां. तुमी जाणा आसतलें माकडमारी जो मोठो विशय आसा निरंकाला गाजा, तो गाजोवपी आमी. आज तें मोठें वादळ उठलेलें आसा निरंकालाक. तें वादळ शमपाक भयंकर कठीण आसा सामकें. ह्या जर फुडले 3-4 म्हयन्यां भितर इतलें मोठें पेटलेलें आसा. भायले राज्यांतले लोक हाडून आमच्या आजून निरंकाला भरलेले आसात. आनी राजकीय हस्त आसा हेका. आनी सांगतात कितें कलेक्टर सचिन शिंदेन हें सगळें केलां म्हणून. एका राजकीय हस्तक्षेप आसले शिवार हे अधिकारी करपाक शकना किंवा कोण काय करपाक शकना. म्हण हांव तुमकां तुमी जे मतदार राजा हें तुमी शिर्षक घेवन आयिल्ले आसात ताचे बद्दल हांव खरें तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आनी हे जे प्रश्न आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान जनते फुडें पावतले आनी हे पावपाक जाय. आनी उदकाची जी तळमळ आसा ती शिरोडा मतदारसंघान एक मोठे गंभीर प्रश्न जावन आसा. दिसान दीस लोकसंख्या वाडत आसा आनी त्या प्रमाणे उदकाचो सोर्स म्हणटा तो आमचे कडेन ना. त्या खातीर हो उदका कडेन गांभिर्यान लक्ष दिवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी आमचे निरंकाला बेतोडा निरंकालाक मोठो आवाज काडला तो तुमच्या प्रुडंट मिडियान हे सगळ्याक हेका फोकस केलो. आनी आमचे खंय तरी निरंकालाक येदे मोठे प्रश्न आसा त्या लोकां फुडें जग जाहीर जालें. इतले दीस अशें आसतालें की अरे निरंकालाक कसले प्रश्नच ना मरे अशें जातालें तें. पण तशें ना तें. हांव प्रुडंट मिडियाक त्या खातीर परत एकदां धन्यवाद करता. देव बरें करूं. शिरोडा गांवांत चडशी खेडी अशें सांगून आपल्या निरंकाल बेतोडा वाठारांतल्या समस्या विशीं एक बरो आढावो घेतलो हेमंत बाबान. तानेल्ल्याक खंय उदक दिवचें आनी पुण्य मेळोवचें, पूण टांकयो बांदून तयार आसात, उदक पावलां पूण ते दारांनी पावोवंक सोदिनात. हो कसलो राजकीय द्वेश काय सुडाची भावना असो तांचो प्रश्न. प्रथम सगळ्यांक धन्यवाद करता. हांव विशांत गांवकर, हांव सोशल वर्कर तसोच बिझनेसमॅन. सांगपा म्हळ्यार मतदार राजा, खरोच मतदार हो राजाच आसता. पूण जेन्ना इलेक्शन जाता, निवडून येता जो आमदार आसा तो स्वता आपल्या राजा समजता. हें आमकां प्रत्येक लोकांक कळपाक जाय. जेन्ना जवळ जवळ म्हाका दिसता 2009 वर्सां जालीं शिरोडा मतदारसंघात BJPचें राज आसा.
जेन्ना 2012 इलेक्शन जालें BJPन सगळे लोकां जनते मुखार एक बरो मॅनिफेस्टो हाडलो सेईंग दॅट लोकांक बरें एम्प्लॉयमेंट दितले, बरें डेव्हलपमेंट करतले, रस्ते गटर जावं खंयचेय. पूण आयज प्रत्येक कडेन वचत त्या लोकांची सगळ्यांची हालचाली कडेन आसात. फॉर एग्जाम्पल आमी पंचवाडी मुडाय ह्या जाग्यांनी वचत जाल्यार खंयच गटर सारके नात. पावस कमेस जालो जून जुलय दरम्यान सगळे कडेन ब्लॉकां, गटर सारके नात, रस्ते सगळ्या हे कडेन रिपेर करुनात. त्याच बरोबर स्पोर्ट्साची उलयत जाल्यार 10 वर्सां पयलीं जो आमचो काराय ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडाचेर खेळटाले, GCA तर्फे खेळटाले. हालीं थंय पळयत जाल्यार त्यो पिची तो ग्रावंड कांयच ना. हेजे जे आमचे स्पोर्ट्स जे प्रेमी आसात तांचे कडेन एकदम दुर्लक्ष केल्ले कडेन आसा. त्याच बरोबर जे आमचे पुलीस स्टेशन आसा, एक दीस थंय गेल्लो आमी कोणा तरी कंप्लेंट घेवन गेल्ली थंय पळयल्यार कंप्लेंट घेवपी कोण ना. दुसरें म्हळ्यार दिवपाक गेल्यार ते म्हणटा फोंडे चलात. ती सोड. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जेन्ना हांगसर कितें प्रोग्राम जाता, जावं तो शिगमो जावं तो दसरो, जेन्ना हे रस्त्यार एक गाडी खंयची व्हडली गाडी गेली अशी ब्लॉक जाता. समज त्या टायमार कोणी एक पेशंट आयलो, बाबा इमर्जन्सी खंय बांबोळी जावं खंय वचपाक जाय, तो थंय वचपाक शकता. तर ह्यो गोश्टी आसा पळय, ह्यो आमच्या MLAन जावं हेजे फुडें कोण जातलो आमी विचार करून ताका हाडपाक जाय. कित्याक मेन गोश्ट म्हणटा ह्यो आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं लायटीचो प्रॉब्लेम तोच आसा. कारण कितें, हांव सगळ्यांक जे आमची युवा पिढी आसात जावं सगळे लोकां जनते मुखार जे आमचे सादारण लोक आसात तांचे कडेन मागता तुमी हें जें इलेक्शन आसा फुडलें हें योग्य तो निर्णय घेवचो आनी तुमी सपोर्ट करचो. म्हाजें नांव रमेश बोरकर. हांव रावता तिसे बोरी. हांव मांडवी पॅलेस लिमिटेड ह्या कारखान्याक बरीच वर्सां जवळ जवळ 35 वर्सां मॅनेजर म्हणून काम करतालो. बिसायड दॅट आय वॉज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ BJP मंडळ शिरोडा. देन आय वॉज द साउथ गोवा स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर BJP. देन आय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोरी नागरी कृती समिती. देर आफ्टर हांव आशिल्लो की चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफ राजू कला मंदिर कमिटी. देन वेरियस देवस्थानाचो सेक्रेटरी म्हणा किंवा प्रेसिडेंटशीप म्हाजे कडेन आशिल्ली. 2007 पयलीं हांव BJP काम करतालो. हांवें बरोच वावर केला एज ए प्रेसिडेंट म्हण, एक अधिकारी म्हण. जवळ जवळ 14 वर्सां हांव BJP काम केलां. पण 2007 नंतर जे इलेक्शनां अवघे एक 10 दीस आसा म्हणल्यार हांव BJP सोडली. आनी देर वर सेवरल केसीस अँड कॉजीस अँड द रिजन्स बिहायंड. हांवें कॅन्डिडेटाक, काँग्रेसी कॅन्डिडेटाक हांवें सपोर्ट केलो आनी अवघ्या एक 10 दिसांक हांव तेंचे बरोबर मुवमेंट करपाक गेलो. जी एरिया आशिल्ली पंचवाडी, दिगास, अमळाय ही बाजू शिरोडेची आशिल्ली. आनी ते वाठारांत जास्त अशे आमगेले क्रिस्तांव भाव आसात, कार्यकर्ते आसा. जे जे लुगाराचेर आमी गेले त्या लोकां भितर एक सूर आशिल्लो, हे फाटी चेंजीस मरे, आमी कोणी तरी दुसरो पळोवया मरे, हें सिच्युएशन आशिल्लें. आनी हें सिच्युएशन आसून सुद्दां, म्हाका खबर आसून सुद्दां हांवें काँग्रेसीक सपोर्ट केलो. तेजो रिजल्ट कितें जालो तर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट अवघ्या 250 मतांनी हो ताका पराभूत जावचो पडलो. रिजन अशेंच आशिल्लें की कॅथलीक लोकांचे जे भाव आसात, ज्यांच्या रक्ताक काँग्रेस म्हणून रुतले, त्या लोकां मदें परिवर्तन जालें. तेंचो व्यू असोच आशिल्लो, हे फाटी चेंजीस मरे म्हणून. तें सिच्युएशन 2012 ही स्थिती उरली की आतां सुद्दां तेंची एक अपेक्षा आशिल्ली, तेंची एक व्यूज आशिल्लो, तांकां एक डिजायर्स आशिल्लें की आमकां कितें तरी चेंजीस जायो. आनी जेन्ना ताका चेंजीस मेळ्ळी ना, तेंच पिक्चर आमकां 10 पटींनी म्हणजे जवळ जवळ 2500 मतांनी परत काँग्रेसीक डिफीट जावचें पडलें. म्हाजे म्हायती प्रमाणे एज ए पॉलिटिकल मॅन
की शिरोडा मतदारसंघ खंयच्याच मतदारसंघात जें इलेक्शन जाता 3 तरांची तेजें मतदान जाता. एक पयलीं म्हणल्यार एज ए पक्ष, एज ए पार्टी म्हणून जे शिरोडा मतदारसंघात म्हाज्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे 5,000-6,000 वोटींग जें पळय आशिल्लें, वोटींग जें आशिल्लें तें काँग्रेसीचें आशिल्लें. फाटलो आमी तर रिकॉर्ड पळयत जाल्यार वोटिंगेचो हे 5,000 किंवा 6,000 वोटींग कायमचे मेनटेन जाल्ले कडेन आशिल्लें. तर हो डिफरन्स कित्याक तर लोकां मदीं एक डिफरंट व्यूज आशिल्लो. तेच प्रत्येक इलेक्शनाक आमी पळयतात, जरी सुभाष शिरोडकर जावं आमदार पडीत जालो तरी सुद्दां हें फिगर मेनटेन जाला. काँग्रेसीक वाव आसा, अजून पर्यंत काँग्रेसीक वाव आसा आनी काँग्रेसी येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी आसा, हें 100% करेक्ट आसा. पण लोकांचें तें परिवर्तन जें पळय पयलीं आशिल्लें तितून भितर कितलो इम्प्रुवमेंट आसा हो एक लोकां मदीं क्वेश्चन मार्क आसा. म्हाका दुसरें एक सांगपाचें म्हणटा आसा, शिरोडा मतदारसंघात जें पळय परफेक्ट म्हणल्यार ना तें म्हणल्यार डिसिप्लिनरी, एक डिसिप्लीन ना. जे कॉन्फिडन्स आसपा जाय, लोकां मदीं वावर जावपा जाय, आनी जे लोकां मदीं फॉलोअप करून जे वावर जावपा जाय ते लोकां मदीं जायना. कारण कितें तर काँग्रेस म्हण, BJP म्हण किंवा इतर पक्षां भितर सगळे राजकीय क्षेत्रांतले जे कमिटी आसा, ब्लॉक कमिटी आसा, बूथ आसा, पूण तेंचे फॉलोअप जायना. ज्यो योजना आसा लोकांच्या घरां पर्यंत पावना तेजे एफर्ट कोण घेयना. हे एक सारकें क्वेश्चन मार्क आसा. आनी अशे मनशा कडेन जे जेन्ना पळय पिक्चर वयतले तेन्ना लोकांक हो इम्प्रुवमेंट जातलो. आज लोकांक कितें जाय, शिरोडा मतदारसंघात हो एक भावूक आसा, ग्रामीण भाग आसा. लोकां तर तूं एक कावजो, एक कसले कावज जाल्यार त्या टायमार तर तूं पावलो, लोकांक आदार दिलो, त्या लोकां मदीं उरता बाबा हो मनीस आमचो, हो आमच्या खातीर कितें तरी करतात. आयज लोकांक असो विकास जावपा जायो की गांवांक विकास जाता आसतना, मतदारसंघात विकास जाता आसतना प्रत्येक मतदार घरांचो स्वताचो विकास जावपा जायो, तेंच्या भुरग्याचो विकास जावपा जायो. आयज आमी पळोवन वचत जाल्यार शिरोडा मतदारसंघात एकच फॅक्टरी आशिल्ली, मांडवी पेलेट्स, ती आज सुद्दां बंद जाल्या. आनी ही बंद जाता आसतना एक पेपराचेर केन्नाच येयलें ना, कोणेच इनिशिएटीव घेतला, कोणेच क्वेश्चन मार्क केलें ना, वाय दीस प्लांट इज क्लोज. द एम्प्लॉईज आर ट्रान्सफर बाय एनीवेर. जे आज भुरगे त्रास काडटा, शिरोडेचे बोरयेचे भुरगे पाळी कश्टी हे सगळे वाठाराक त्रास काडटा, पोटा लागीं, पोटा पाण्याचो कोणूच हिशोब दवरूं ना, सपोर्ट करूं ना. जेंकां कोणाक खरोखर 5 वर्सां आशिल्लीं तेंकां VRS दिलें, धाडून दिलें घरा. आयज ती फॅक्टरी बंद आसा, पूण खंयच्याच आमदारान किंवा कोणें प्रतिनिधीन ते विचार करूं ना, पुटअप करूं ना, वाय दीस फॅक्टरी इज क्लोज, वॉट इज द रिजन बिहायंड, कोणेच विचार करूं ना. प्रत्येक जाण येता की आयज फॅक्टरी, आज आमी 25, 30, 35 वर्सां पळयतात शिरोड्या फॅक्टरी येता, खंय फॅक्टरी येता. जेन्ना इलेक्शन येता आश्वासन दिता, आत्तां फाल्यां सकाळ फॅक्टरी बांदता, इतली लोकांक घालता, कांय एक ना. आतां वाठारांत तर पळय उदघाटना लागून फातर बसयतात, ते फातर पक्षी बसून ते सफेद केल्ले कडेन आसा, तेजो कोण विचार करता. विकासाचे बाबतींत शिरोडा बाजारांत वचत जाल्यार लोकांची कोंडी जाता, ट्रान्सपोर्ट ना थंय कोंडी जाता. पर एक 2-4 दीस भितर सगळे मच्छीमारी जे बायलो ज्यो मार्केटांक बसताल्यो त्यो रस्त्यार येवन बसल्यो, कारण देर इज नो कंट्रोल ओवर देट. कोणूच विचार करिना. जे पळय कितें आसा तेजेर खरो तर आमकां असो मनीस जायो की हे सगळे बाबतींत कन्सिडर करून त्या प्रमाणे वागपी, त्या प्रमाणे एफिसिएटी घेवपी हे असो आमकां मनीस जायो. आनी म्हाका दिसता हेजेर बरोच विचार जावन तसलो मनीस आमकां शिरोडा येवपाक. शिरोड्या मतदारसंघांतल्यो ज्यो अपेक्षा तुमचे कडल्यान म्हणजे तुमी ज्यो अपेक्षा दवरिल्ल्यो त्यो पूर्ण जावंक ना. हातूंत तुमी सांगतना थोड्यो एक अश्यो गोश्टी सांगल्यो की बाब शिरोडकारान सांगलें की ह्या वाड्यार नोकऱ्योच ना, सरकारी नोकऱ्यो ना. आमी म्हणटा अशें की सरकारान नोकरी प्रत्येकाक दिवप शक्य ना, पूण अशें कारण कितें आसूं शकता की त्या वाड्यार एकूय मनीस लायक ना. हांव पयलीं तुमकां एक सांगता की शिरोडा मतदारसंघाची हिस्ट्री, हे शिरोड्या मतदारसंघाक 5 आमदार जावन गेले. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन की म्हाका जे म्हज्या स्मरणांत आसा तशें. पयलो आमदार जाला रायकार, 1 टर्म.
दुसरो आमदार जालो KB नायक 1 टर्म. तिसरो आमदार जालो जयकृष्ण शिरोडकार 2 टर्म. चवथो आमदार जालो सुभाष शिरोडकर 4 टर्म. आनी 5वो आमदार जालो महादेव नायक 2 टर्म. हांव सगळ्यांक असो एक प्रश्न करतां. हे 5 आमदारां भितर जवळ 50 वर्सां जालीं. हे 50 वर्सां भितर हो वाडो कित्याक सुदारना? एक जालें. आतां तुमचो प्रश्न असो आसा की ताजो कित्याक लागून तांकां गव्हर्मेंट सर्वीस मेळना. ते वाड्यार 12वी तरी शिकिल्ले आसा, ग्रॅज्युएट्स जाल्ले आसात, LLB जाल्ले आसात अशें म्हाका खबर आसा. आनी मॅक्झिमम लोक भुरगे आतांचे शिकिल्ले आसात. पूण तांकां सादो स्विपर सुद्दां जॉब मेळना. तो कित्याक मेळना हें हांव सांगपाक शकना. वेदर दे डू नॉट हॅव अ इन्फ्लुएन्स ऑफ द मिनिस्टर ऑर MLA दॅट आय डू नॉट टेल यू, कॅनॉट टेल यू. पूण अशें आसा की खंय तरी एम्प्लॉयमेंट हो जाय. आतां इतल्या भितर आमी खुबशे प्रश्न हांगा मांडले. एज्युकेशन मांडलें, लायटीचें मांडलें, उदकाचें मांडलें, सगळे गजाली आमी हांगा मांडल्यात ज्यो आमकां जाय. पूण हे लोकांनी कित्याक केलें ना? हे 50 वर्सां भितर ह्यो गजाली कित्याक जाली ना हो एक प्रश्न आसा. आनी ह्यो जर हे लोक करपाक शकना, परत परत तेच जर आमी काडपाक लागले आनी ते जर करपाक शकना, एरे म्हाज्या मागल्या, अशें जावपाक जायना. म्हणून जो कोण घरान वतलो, घराची डिफिकल्टी समजतलो, तें आपलें म्हणून समजतलो, कळ्ळें न्ही? तेन्नाच तशाच मनशाक आमी काडचो पडटलो. शिरोड्या मतदारसंघान जी एरिया येता म्हणजे जो वाठार आसा तो खूब व्हडलो आसा. जरी लोकसंख्या त्या मानान कमी आसली आनी तातूंत चडशी खेडी आसा. खुबसो भाग अजून दुर्लक्षीत आसा. जाय तशें उदकाची लायटीची पुरवण ना. आनी एका वाड्यार तर एकूय मनीस अजून सरकारी नोकरेंत ना. 50 वर्साच्या काळांत 500 प्रतिनिधी वेगवेगळे निवडून आयले, पूण कोणाकूच त्या वाड्यार एकल्याक सुद्दां नोकरी दिवची अशें दिसलें ना. थंय मनीस लायक ना काय त्या वाड्याचो कितें दुर्गूण आसा हो प्रश्न लोकां मुखार आसा. कोणें एक प्रश्न उपस्थित केलो की लोक पिशव्यो वांट्टात, म्हणजे प्रतिनिधी चवथीक, दिवाळेक, क्रिसमसाक पिशव्यो वांट्टात, त्यो मतदार आमी घेता आनी त्या आदाराचेर आमी प्रतिनिधीक त्या परतो निवडून हाडटा. तुमी एक लक्षांत दवरा, मतदार राजा ही कार्यावळ फक्त त्या मतदारसंघांतल्यो समस्या तुमच्या मुखार हाडपाची कार्यावळ न्हय. तुमच्या भितर एक जागृताय घडोवपाक की आपलो हक्क कितें. खंय तरी कोण नोकरी दितलो आपल्या एका घराण्याक, पूण बाकीच्या अख्ख्या घराण्याचेर जो अन्याय जातलो ताचेरूय तुमी विचार करूंक जाय. जर तुमकां एक 500 रुपया जावं 1000 रुपया दिले, पूण ते फक्त 500-1000 रुपया तुमकां एकदां दितकूच फुडल्या 5 वर्सांक तुमकां केन्नाच कांय मेळना, हाजेर तुमी लक्ष दिना. ह्यो पोतयो ज्यो मेळटा ते खंयच्या पयशांतल्यान दिता हाजे बद्दल विचार करा. आनी येता त्या विधानसभेच्या वेंचणुकेक जी अजून निश्चित जाल्ली ना तारीख, ती केन्ना तरी जातली. 2017च्या वेंचणुकेत तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन भायर सरा. शिरोड्या मतदारसंघात फाटले फावट 88% वयर मतदान जाल्लें. आतां तें 100% लागीं हाडूंक वावरात. बरो भ्रश्टाचार मुक्त, बरें विजन आशिल्लो, बरो एक नितळ मनीस निवडपाक तुमी वावरात. कसल्याच भूल थापांक बळी पडूं नाकात. प्रुडंट मिडियाची ही अमेया डेरी एंटरप्रायज बाय अबब इंडस्ट्री हांणी पुरस्कृत केल्ली कार्यावळ आयज आमी शिरोड्या हांगा घडोवन हाडली. हें रवळनाथ सभागृहाचें देवूळ शिरोड्या आनी आमकां हांगा ती सभा घेवंक दिली म्हणून आमी आयोजकांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे हांगा आयले आनी तुमी आपआपले विचार मांडले, त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.